नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या अनस्पीकेबल ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अनस्पीकेबल जे आमी व्यक्त करूं शकना, जे आमी सहसा उलयना किंवा जे उलोवपाक आमी अनमनतात त्या विशया वयली ही चर्चा. आणि आयचे चर्चेन आमचे बरोबर आसा डॉक्टर राजेश झुमे, सिनियर सायकॅट्री कन्सल्टंट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा, अनिता करंबलकर, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, आणि डॉक्टर वेंकटेश हेगडे, टीचर, आर्ट ऑफ लिव्हिंग. हे दिग्गज लोक आज आमचे बरोबर आसात एका गंभीर विशयाचेर चर्चा करपा खातीर, आपले मत उक्ते करपा खातीर, त्याच बरोबर एक समाज प्रबोधनाची एक सामाजिक बांधिलकी अशें मानून आपले विचार समाजातल्या तळागाळापर्यंत पावचे म्हणून आत्मीयतेन प्रयत्न करपाचे हे आमचे एक आमचो यत्न असो म्हणूं येता अनस्पीकेबल ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान. आणि आयचो जो विशय आसा तो तुम्ही सगळेजाण गंभीरतेन आयकून रावले आसतले. तो विशय आसा तो म्हणजे सुसायड, जाका आमी आत्महत्या किंवा हांगसरले भाशेन आमी म्हणटना की जीव दिलो अशें सर्वसामान्य भाशेन म्हणटात त्या. एक गंभीर विशय जरी आमकां तितको लायटली दिसता, तेन्ना जो म्हणसर आमकां ह्या विशयाची धग स्वताक लागना तेन्ना म्हणसर आमकां तेचें म्हत्व कळना. खंय तरी आमी पेपरार वाचता, नेमाळ्यांनी पळयता किंवा टीव्हीचेर पळयता, पण आमकां जेन्ना ह्या विशयान आमचो कोण तरी मनीस लागींचो इश्ट मित्र किंवा लागींचो घरांतलो मेंबर इन्वॉल्व जाता तेन्ना आमकां खूब वायट दिसता. आनी आमकां दिसता घडये अशें करूंक जाय आशिल्लें, घडये अशें करूंक जाय आशिल्लें. आणि हे जे सगळे तर्क वितर्क चलतात किंवा हे जे मानसीक द्वंद्व चलता ताचेर चड उजवाड घालून दिवपा खातीर आमचे बसता डॉक्टर राजेश. मागीर डॉक्टर जेन्ना आमी ह्या एका गंभीर विशया कडेन उलयता तेन्ना मागीर आमी सुरवात करतना आमकां पयलीं एक संवय आशिल्ली की आमी म्हणटा ना हें गोंयान अशें चड जायना. आमकां प्रत्येक मनशाक खंयच्याय विशयार ही संवय जेन्ना HIV आयलो तेन्ना हें गोंयान कोणाक जावचें ना, आनी कितें जालें ना हें गोंयान ना अशें म्हणून आमी प्रत्येक वी ट्राय टू म्हणजे आमी एक शेल म्हणजे कासवा भशेन आपूण आमी त्या हाच्यान पोना वचून रावतात. डिनायल. म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं सामाजीक भुमिका म्हणजे मानसीक जेन्ना आमी एज अ सायकॅट्रिस्ट तुमी ह्या विशया कडेन पळयता तेन्ना हो विशय तुमी खंयच्या पद्दतीन मांडटले सुरवात करतना? पळय, सुरवातेक तुमी जर पळोवंक गेले जाल्यार आत्महत्या ही पुरातन काळापासून चलून आयिल्ली आसा. आनी हाका पुरातन काळान एक वेगळें स्थान दिल्लें आसा. जशें सती वचप किंवा कितें वचप हे एक आत्महत्येचें, किंवा वर्ल्ड वॉर 2 हाराकिरी करताले थंय वेगळे वेगळे तरेचे लोकांनी जेन्ना आमी स्टडी करतात तेन्ना आमकां दिसून येता की आत्महत्येचे वेगळे वेगळे कारणां आसूंक शकता. पूण जे कारण आमकां तोपता ते आमची भुरगीं, आमची तरणाटे जेन्ना अकस्मात पद्दतीन आत्महत्या करतात तेन्ना न करणाऱ्यांच्या फाटल्यानचे ते न करणारे सोडटात. म्हणजे तांकां सर्वायवर आसता, तांकां इतले त्रास जाता, गेल्लो मनीस वता. पूण अशेंय जाता की हे इतलें शिजत आयलां आतां की आतां वतो येतलो, आतां वतो येतलो अशें चल्लां. कारणां विभिन्न आसूंक शकता. रायट फ्रॉम सिंपल थिंग्स लायक फेलियर इन वन सब्जेक्ट टू व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स लायक कॅन्सर विच इज इनक्युरेबल. म्हणजे वेगळे वेगळे पातीन जेन्ना मनशाक खंत भोगता तेन्ना आमच्यात तशें म्हणटा सायकोलॉजिकली 2 तरेचे फोर्सीस आसता. अ फोर्स टू लिव्ह आनी अ फोर्स टू डाय. आनी हाजे आमचे तकलेन ही विवंचना चलिल्ली आसता, एक द्वंद्व चालू आसता की नाका हें सोडून वचचें, वाज आयलो, फ्रस्ट्रेशन आसता की अश्यो गजाली जाता. पूण कितेंय काय जायना, थोड्या वेळान हें पासार जाता, थोड्या वेळान हें फाटीं पडटा. म्हणजे रिजन जर सुसायडाचे पळोवंक शकता जाल्यार खंयच्या सिट्युएशनान हें सुसायड चडटा जाल्यार आमी म्हणटात की सोशल सपोर्ट जांकां ना, तांच्या फॅमिलीन मेंदवाची किंवा नेर्वाची दुयेंसां अशी म्हणटात, डिप्रेशन म्हण किंवा अल्कोहोलिझम म्हण ही मेळटात. जांकां पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर्स असतात, म्हणजे तांचे सामान्य पद्दतीन स्वभाव हो जगान मेळून मिसळून वागपाचो नासता, तांकां एक प्रकारचो एकलपणा आसता. आनी मेन म्हणजे मनाक दुखपी गजाली जेन्ना जाता, मोस्ट कॉमनली फेल्ड लव अफेअर किंवा सम मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ प्रॉब्लम्स, सम हजबंड वायफ प्रॉब्लेम दॅट म्हणजे ताका वाट काडूंक मनशाक दिसता, हातल्यान आपल्याक वाट ना, म्हणजे आपलें जीवन काबार अशें दिसतकीच ही खंत भोगता. म्हणजे सांगपाचें हें की इट इज अ सिरियस स्ट्रेट हार्ड हिटींग अशें एक मरणाचें कारण, इजिली प्रिव्हेंटेबल. करेक्ट. सो दिस इज एट द मोमेंट टू ओपन द डिस्कशन, दिस इज वॉट आय वूड लायक टू से. करेक्ट. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी म्हणजे अतिशय म्हणजे सुंदर पद्दतीन हाची मांडणी केल्या की आमचे जे तरणाटे आसा स्पेशली यंग जनरेशन
हांकां एक म्हणजे आजकाल सगळेच फास्ट आहे, एव्हरीथिंग फास्ट, दे वॉन्ट टू लिव्ह फास्ट, दे वॉन्ट टू एन्जॉय फास्ट, दे वॉन्ट टू डाय फास्ट. किंवा यू कॅन ऑल्सो से इट इज अ परमनंट सोल्युशन टू द टेम्पररी प्रॉब्लेम. मॅडम म्हाका दिसता तुमचो ह्या विशयालो म्हणजे तुम्ही यू हॅव ऑल्सो स्टडीड इन बॉम्बे किंवा ह्या विशयाले तुमचो अभ्यास ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी गोंया पुरते सुद्दां जरी मर्यादीत उलयले जाल्यार वॉट इज द इम्पॅक्ट आनी हाचे हाऊ वी कॅन गो अहेड विथ दिस. आय टेक द सेंटेन्स दॅट तुम्ही स्वतः म्हणला पळय त्यात सेंटेन्स घेता. इट्स अ परमनंट सोल्युशन फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लेम. बरोबर. किती तरी प्रॉब्लेम आयला जसं आता आम्ही गोव्याच्याच मर्यादीत जर केले आणि तातूंत एक योग वयागट घेतले स्कूल गोईंग या कॉलेज प्रॉब्लेम जाला एक वॉट एक कितें तरी अभ्यास स्कुलान कितें करपाचें आसलेलें टिचरीचो कितें तरी भंय आसा पनिश करतली या आई बाबा कितें तरी मारतले ह्या भंयेन सडनली ओवरनायट चिंतता की सुसायड करतलो. प्रिवियसली जेन्ना आमी सिम्पटम्स वाचताले तेन्ना अशें इंडिकेशन आसतालें की तो वॉर्निंग दिता, जो सुसायड करणारो भुरगो आसता तो वॉर्निंग दिता की म्हाका म्हजें लायफ आवडना, आपले कितें तरी जे क्लोज चीजे आसा ते लोकांक दिवपाक लागता, खंय तरी एक सिम्पटम दाखयता. पूण ऑफ लेटली तुमी आतां पळयलें की टील येस्टरडे वॉज परफेक्टली फायन, very much impulsive. Now the point comes की इतली impulsiveness वाढला कित्याक. From the clinical experience that I have, जितले भुरग्या कडेन आमी इंटरॅक्ट करपाक लागलात ते गांवांनी जावनी या ते सिटीन जावनी, यू विल सी there's a difference in the strata. गांवांत तितलें मेळना as compared to the city side. Now if you see this again, आजचो जो पेरंट आसा तो भुरग्याक एक्चुअली भूक कितें ते फिलिंगच दिवपाक दिना. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तेका रडपाचें कितें ते फिलिंगच ना. करेक्ट. म्हणजे टायम येयलो 12 जाली म्हणून जेवण दी. बरोबर. इट्स नॉट बिकॉज द चायल्ड इज हंग्री ताका जेवण दी. रायट. आनी जल्मताच तेणें मागच्या पयलीं जेन्ना ताका ती वस्तू मेळपाक लागता ताका ना म्हणपाची ना आयकपाची संवयच नासता. पूण ज्या दीस तो तुमच्या ह्या 4 भिंतींतल्यान जेन्ना तो भायर वयता ताका कंटिन्युअसली ना पळोवचें पडटा. तीच भुरग्याच्या क्लासीन टीचर कोणा कडेन प्रेमान पळयतली. हांगा आमी कंटिन्युअसली ताका बेगीन घेतात आनी थिंगा टीचरीक दिसता हो न्हिला तो आसा, तो न्हिला तो आसा. ही फील्स रिजेक्टेड. So the no starts from there. No starts from the little marks. ताका स्टार दिली म्हाका दिवना, ताका टिचरीन येयले बरोबर ताका स्मायल दिलो म्हाका दिवना. ल्हान आसतना आमी जेन्ना टीचर पेन्सिल मागताली आमी धांवन धांवन वयताले. रायट. तर दॅट वॉज शोईंग द अटॅचमेंट. टीचरीन म्हाजी पेन्सिल घेवपाक जाय. एवरी चायल्ड इज हंग्री फॉर लव. पूण आतां कितें जालां घरांत ताका इतलें मेळपाक लागलां दॅट ओवर प्रोटेक्शन इज समवेर कटिंग आउट दोज विंग्स. That's the basic feel that I'm getting. So parents sometimes in this overprotectiveness, somewhere we are going wrong. Correct. Just to add what he's saying, दोतोर तुम्ही म्हणटाले की एक गोष्ट लक्षात घेवपाची म्हणल्यार we are the new generation, in my personal opinion, we are lacking problem solving skills. Exactly. Correct. म्हणजे आयते मेळिल्ल्या कारणान Correct. ताचे खातीर कश्ट करूंक ना, Correct. तें जिवीत Correct. तो जगूंक ना, ती पावलां ताणें उखलूंक ना म्हणून ताका तें एक्सपिरियन्स येवंक ना. Exactly. बरोबर. Exactly. पूण जेन्ना ताका तें एक्सपिरियन्स आयलें ना, तो आयलो ना म्हणटकीच ताका कितें करचें वाट कळना. बरोबर. आमी सोल्युशन आमी प्रॉब्लेमां दितात भुरग्यांनी सोल्युशनां काडची म्हणून तातूंतल्यान. बरोबर. पूण आमी भुरग्यांक सोल्युशनां कशीं काडची हें बापायन शिकोवपाक जाय. मुख्य म्हणजे कशें आसा आज भुरग्यांक एक जेन्ना 2 गोश्टी आसतात कितें की संस्कार खूब गरजेचें भुरग्याक घडोवप आनी घडयत आसतना आमी म्हणटा तशें की मन घट्ट करप. भुरग्यांक विचाराचें वेवस्थापन कशें करप, भावनाचें वेवस्थापन कशें करप हें कोणें शिकयलें ना. आमी तांकां भुरग्यांक जे पळय तुका अभ्यासाक कितें जाय, तुका खंय वचपाक जाय, तुका चॉकलेटी कसली जाय, सगळे तरेचे ताचे बूक दितात. पुणून ताचे जे मनाक समज ताका समजा एक खंयच्याय बाबतींत ताका एक फेलियर जालो, फेलियरान ताका दुख्ख आयलें, दुख्ख येता तेन्ना ती मायंड स्टेट मॅनेज कशी करप, त्या वेळार ते कितें आनी कितें आसा. बरें आमी ताका कितें करतले, ताका व्हरतले खंय तरी डॉक्टरा कडेन व्हरतले. पयलीं म्हणजे ताका अवेरनेस आसपाक जाय. ताका पयलीं आमी कितें आशिल्लें की आमची भारतीय संस्कृती इतली व्हड आसा की पयलीं आमी सांजचे तिळसांचो वेळ न्ही दोतोर, तुमी पळयला तिळसांचो वेळ त्या वेळाचेर एक प्रभाव आसता, तो असो डिप्रेस दिसता. तो मागीर आमी दिवले लायताले, कितें देवाचें म्हणटाले. कितें ताचें कारण आशिल्लें की तुमी त्या वेळार अपलिफ्टेड उरचें, मन तुजें मातशें उत्साही उरचें. आनीक आज कशें आसा की भुरग्यांचे संस्कार करता आसतना बाकी तुमी सगळीं दिता आसतना जर भुरग्यांक जर हें जर शिकयलें आनी हें शिकोवपा खातीर तांकां पयलीं अवेरनेस जाय, तांकां पयलीं कळपाक जाय की म्हजें मन सद्या जाग्यार ना, म्हजें मन मातशें डिप्रेस आसा. आज भुरगो जेन्ना एक न्यूजपेपर वाचता न्ही, न्यूजपेपर वाचता आसतना तो एक ताणें जर न्यूज वाचली, पयर फाटीं कितें जालें, एक प्रॉब्लेम जालो, एक कोणे तरी
नामनेच्या मनशान आत्महत्या केली. नामनेचे मनीस जेन्ना आत्महत्या करता तेन्ना तो घडये ताजे प्रॉब्लेम सॉल्व केले ताणें, पूण तो समाजाक कितें शिकयता? बरोबर. भुरगे फाल्यां एक आदर्श म्हणून पळयता आसतना कोणा कडेन पळयतले? ऍब्सोल्युटली. आज आमी जेन्ना पयलीं आमी कितें आसता, आमी एक स्टोरीज सांगताले भुरग्यांक. स्टोरीज सांगता कशें सांगताले की कोण तरी त्रास आशिल्लो, तो त्रास ताणें ते मुखार एक पळय प्रॉब्लेम आव्हान आशिल्लो पेल्लें. तेन्ना आव्हान म्हणून पळयलें आनी आपली सगळी कसोटी, आपले कर्तृत्व, आपले ज्ञान, आपली जिद्द सगळे पणां लावन ताचे जैत मेळयलें. करेक्ट. ऍब्सोल्युटली. हें कळूंक जाय भुरग्याक. दिस इज प्रॉब्लेम सॉल्विंग, नॉट रनिंग अवे.